Headlines brought to you by Panchamrita. फोणेची पोटवेंचणूक जातली काय ना हायकोर्ट दितले सोमारा निर्णय. आमदार जाता ताका वर्स पसून मेळना. ॲडव्होकेट जनरलान हायकोर्टान मांडले पर्सनल ओपिनियन. बेल्जियमान जॉब दिवपाचो हायस दाखोवन एजंटान तरणाट्यांक लाखांनी रुपयाची तोपी घाली म्हूण आरोप. एजंट म्हणटा पयशे घेवकूच ना. मडगांव पुलिशेन कागाळ. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू करूंक 15 दिसांचो अल्टिमेटम. ना जाल्यार खंय खर आंदोलन करपाची संघटनेची शिटकावणी. आमदार जिताक मोगो पक्षान भोगचे पडले त्रास. फुडल्या वेंचणुकेन तो भाजपा वांगडा. मंत्री माविनाची घोषणा. जीत म्हणटा कामाक प्राधान्य, मागीर उमेदवारी. आकय म्हापशेच्या श्री सिमेश्वर राष्ट्रोळी देवस्थानान 2 ग्रुपांमदी वाद. झगडेन 5 जण जखमी. तिगांचेर जीएमसीन उपचार. म्हापसा पुलीस करता तपास. पोरू शिरगांवात देवी लयराईच्या जात्रेक जाल्ली चेंगराचेंगरेची घडणूक परत घडची न्हय म्हूण यंत्रणा सतर्क. सुरक्षेच्या नदरेन पावला. सरकाराचे हायकोर्टान उतर. आणि गोंयांत कॅन्सर गोडेमूत दुयेंसांचे प्रमाण वाडला. आयुष वेलनस हो एक बरो प्रतिबंधात्मक उपाय. बेगीनूच जीएमसीन आयुष ओपीडी. मुख्यमंत्र्याची घोषणा.